महाराष्ट्रांतल्यान ऑयल घेवन येवपी ट्रकाच्या टाकयेक लिकेज आशिल्ल्यान बाणस्तारी ते खोर्ले महामार्गाचेर ऑयल पातळी। ही ऑयल सुमार 1.5 किलोमीटर अंतराचेर पातळिल्ल्यान पुराय महामार्गाचेर येरादारी कोळणी जाली। तशेंच कांय दुचाकी चलोवपी थंय निसरून पडून मुकोमार लागपाच्यो घडणुकोय घडल्यो। हे घडणुकेच्या सुवातेर उजो पालोवपी दळान बेगोबेग धांव घेवन ऑयल पातळिल्ल्या रस्त्यार माती आनी रेंव घालून तात्पुरती सोय करून येरादारी सुरळीत केली। सकाळी 8:20 दिसांक कॉल येयले की खोर्ले मळाचेर हायवेक ऑयल पडले म्हणून। आमी हांगासर एक 5 सेकंदान गाडी टर्न आउट केली, 2 सेकंदान गाडी टर्न आउट केली आनी आमी हांगा पावले स्पॉटाचेर। पयल्या जो 1.5 किलोमिटराक ऑयल स्प्रेड जाल्लेली आसा। आमी आमचे रेंव म्हणजे मारली आनी माती मारून ती कवर केली आनी काम चालू आसा। कॅज्युअलिटी कितें आमकां कितें इन्फॉर्मेशन ना।